See, we have to differentiate between people who have had this house in Comunidad land for ages. Are गोंयकार आमचे जे टेनंट्स म्हूण हाल्ले, भाडकार आसताले, तांच्या प्रॉपर्टीन हाल्ले आनी थोडे कोमुनिदाद जमनी हाल्ल्यो. आनी कोमुनिदाद जमनी दोंगर बिंगर सगळे ग्रेजिंगाक दिल्ले. शेतां आसतालीं, आतां तो मुणकारूय हाल्ले. ताणें तेन्ना घरां मारलेलीं 80 वर्सां 100 वर्सां जालीं. आनी हो पळय आमचो गोंयकार लोक रावतालो, तेन्ना खंय ना खंय ते कोमुनिदादीन आयडेंटिफाय करून तांच्या नांवार करूंक जाली. आतां दुसरी कॅटेगरीक लागून कित्याक पळय ते प्रॉब्लेम जाला ते, हे पळय मिनिस्टर आहा आनी MLA आपणाचे वोट बँकांक फोर्सान हाडून कोमुनिदादीन घरां बांदपाक दिल्यात. सिंपल एग्जाम्पल इज चिकोलना. इन चिकोलना दॅट 4/1 तुमी आयकलां आसतलें, फ्रेंड्स कॉलनी. हे कोणें बांदपाक दिलें? द मिनिस्टर हिमसेल्फ. वी हॅड नेम्ड हिम. आउट ऑफ दोज 17 or 18 structures, 4 belong to, ministerache, I don't want to use the word. That is why all this thing is happening. जे पळय आमच्या गोंयकारांची घरां हल्लीं 80-100 वर्सां पयलीं, ते बाबडे असले मिनिस्टरांक लागून त्रासान पडल्या. And now the Sarkar is talking about illegal and irregular. If you are talking about regularization, talk about आमच्या गोंयकारांनी घरां बांदलेलीं 80-100 वर्सां पयलीं, ती रेग्युलरायज करपाक जाय. नॉट दीस मिनिस्टर आनी तांचे पळय कोण क्रोनीज बांदल्यान पळय, दॅट इज इलिगल. तांकां लागून आमचो लोक त्रासान पडलेलो. दॅट इज द मेन कॉज. I heard CM saying some regular is different, irregular is different. He did not teach us English. It's a legal matter. He has to just differentiate. Are people of Goan origin who had built their houses which have been existing from 80, 90, 100 years or more, तांचे रेग्युलरायज करपाक जाय. You go to Sange, you go to Savarde, you go to whichever आमचे कोस्टल एरियाज आहा, एवरीवेर, एवरी विलेज कोमुनिदाद आसताली. आनी ते कोमुनिदादीन आमचो लोक आहलो. आयज शेअर होल्डर कोण आहा? एकलो बिहारचो कोण आहा? UPचो आहा. शेअर होल्डर्स ऑफ कोमुनिदाद, दे हॅव नथिंग टू डू विथ कोमुनिदाद. Do they respect Comunidad? Do they know the history of Comunidad? Gaonkari system म्हण हाल्ली. The Portuguese were impressed with that. And then they codified. Code of Comunidad त्या पासत आयली. So these people who are there ruling, they are looters. They are looting Comunidadची जमीन. आता पळय आनी एक म्हणटात, we will take over Comunidad which are weak. We can what? Give it to builders? Give it to outsiders? Real estate agents? आमचे कितले गरीब लोक हा गोंयकार, तांचे कडेन घरां ना, घोडो ना तांचे कडेन. हाचे फुडें परिस्थिती आनी बाद जातली. When the government talks about legal and illegal and irregular, they are only looking at election, nothing else. लोकांचे बरेपण कोण पळोवपाक सोदिना, फकत आपणाक वोट कशे मेळटले. आनी हे पळय आसा MLA रुलिंगाचे, तेच सांगतात. आय हॅव गॉट प्रूफ. I can show you all. One day I will show you. We are keeping it for legal purpose. Before elections, 6 months before election, they will call the people. They will go, उमच्या कडेन जमीन हा, बाना थंयसर. हांव पळयतां. तांकां पयले फसयता. गरीब लोक आपणाचे कितें पयशे आहा, सेविंग आहा, तातूंत घरां मारलीं. नेक्स्ट इलेक्शन जेन्ना येता, येत मिनिस्टर तांकां नोटीस धाडटात थ्रू अदर सोर्सीस, आयदर थ्रू पंचायत ऑर म्युनिसिपॅलिटी, की युअर हाऊस इज इलिगल. मागीर तांकां बसीन बसून मिनिस्टराशी हाडटात. मागीर मिनिस्टर सांगता ओके हांव आसूं सर तुमकां मोडून दिवचें ना. त्या दिसा दिगंबर कामतान कितें केलां? मोती दोंगर. जब तक दिगंबर है कुछ नहीं होगा. वॉट ही इज डुईंग? ही इज गिविंग धमकी टू मोती दोंगर पीपल. तुम्ही म्हाका जिखून हाडा, कांय जावचें ना. जब तक दिगंबर है. यू हॅव टू एनालायज एंड अंडरस्टँड वॉट ही इज सेईंग. म्हणचें बाबा म्हाका वोट दिया, नाल्यार तुमची घरां वयतलीं. So these are the tricks of the trade used by these crooks. We have entered into that system to clean up.